जेजू क्रिस्त देई मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक ह्या युकारिस्तीक बलिदानाक हांव स्वागत करता. आज सदोकाळ 16वो आयतार. हे युकारिस्तीचें बलिदान हांव ज्या कोणाक मिसाक वचोंक जायना, हांतुळणार आसात, ह्या लॉकडावन जावन क्वारंटायन जावन घरा भितर आसात, तसल्या खातीर तांकां देवाचे आशिर्वाद मेळच्या खातीर, तांच्या भलायके खातीर हांव भेटोवन दितां. मात्र न्ही तुमची सर्व सावां सर्वेस्पर बाप पळोवन तुमकां आशिर्वादान भरोवन दी, कुडीची मतीची आनी सामाजीक भलायकी आमकां फावो करून दी म्हूण मागता आसतना मारेकार कोरोना व्हायरस तावन आमकां आनी सगळ्या मनशा कुळाक राखून व्हरूं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या आसमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देव म्हज्या आदाराक येता, सर्वेस्पर म्हजो जीव सांबाळटा. कुशेन तुका यज्ञ ओंपतलो, तूं भोव कणवळो देखून तुका वाखणतलो. खरेंच मग अशा भाव भयणीनो, देव आमच्या आदाराक येता. हे युकारिस्ताद्वारे तो आमकां स्पर्श करता, आमकां घूण करता, आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरता. आमी करी जाय तर कितें आमची अस्कत काय वळखून घे जाय, आमच्या पातकांक दूख धरी जाय आनी देवाकय आमी फाटीं परत जाय. तर आज हे युकारिस्ती बलिदान भेटोवच्या ह्या वक्ता आमची अस्कत काय आनी पातकां वळखून घेवया आनी बळवून देवाचो मोग आमचो करून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सावकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. Krista
करूया. घोणवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दीस घाल. तुझे कृपेच्या देण्यानी तांकां अधिक अधिक बोरू भवार्थान बरवशान आनी मोगान तांकां वरबेवन कर. आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळोवंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो करो देव तुझे सवे पवित्र पिजेकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जाणवायच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक सगळ्यांची जतन घेतलो तुझे भायर दुसरो कोणूच देव ना. तुवें अनितीन न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना. कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचें मूळ सगळ्यांचेर तुका आसा तें धणीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता. लोक तुजें सर्व पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजी सखत दाखयताय आनी ताची वळख आसुनी उद्धटपण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय. पूण सक्तीन तूं बोवरतो जाल्यारय मोवाळ्यान तूं नीत करताय आनी व्हड दयाळ्यान आमचेर अधिकार चलयताय. कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय. असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परजेक शिकयलें. प्रामाणीक मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हूण तांकां दाखोवन दिलें. पातकांचें प्राजीत करून तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां बरवसो दिलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमचे अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें ते आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी विचारूंक जायना ते आत्मोच आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाचे गूठ जाणा आसा तो देव आत्म्याची कुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Hallelujah.
बापा सर्ग आनी संसाराच्या दनिया हांव तुका अर्गां दिता कित्याक सर्गीच्या राज्याचे कूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले सर्विस पर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली सर्गीचे राज्य अशें म्हणी येता एकल्यान आपल्या शेतांत बोरें बी वंपलें पूण सक्कड न्हिदोन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वंपून गेलो पालवी फुटोवन कणसां येताना नेरी दिश्टी पडलो तवळ धनियाचे वावरडी येवन ताचे लागीं म्हणाले धनिया तुझ्या शेतांत तुवें बोरें बी वंपलें न्ही तर तातूंत नेर खंय थावन आयलो धनियान जाप दिली एक दुस्मानाचें काम जाय जय हें तर आमी वचून तो हुमटून काडणार रास घालुवे म्हणून वावरेड्यांनी ताच्या लागीं विचारलें तो म्हणलो नाका नेर बुड्डितना सांगात आस तुमी गोवी उमटी शाट लुवण पर्यंत दोनी सांगाता वाडोवंक सोडा लुवणे वेळार लुवन तेल्यांक हांव सांगतलो पयले नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत बोरा आनी एक ओपार झिजून तांचे मुखार घाली सर्गीचे राज्य एक मनुष्यान आपल्या शेतांत वंपलेल्या एक सासवा बिया बरी निजाकी ते बी सर बियां पैकी ल्हान पूण वाडटास सर्व जडांप्रास ते व्हड जड आनी रोक जाता अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या कांदयांनी गोंठेर बांदतात जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली सर्गीचे राज्य एक स्त्रियेन 3 कोळशो पिठांत भरशिल्ल्या कमिरा बरी क्रमेण तें पीठ सगळ्यांक पुगलें ह्यो सर्व संगती जेजू ओपारेंनी लोकां लागीं उलयलो ओपारे विणे तांचे लागीं तो उलयनातलो अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मरिफात सांगल्लें तें वपारी वापारून हांव उलयतलो संवसाराचे स्थापनेत हांव गुपीत आसल्यो संगती हांव परगट करतलो तितल्यार लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो तवळ ताचे शिस ताचे सरशी येवन शेतांतल्या नेराची वपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले जेजू तांकां जाप दिवन म्हणलो बोरें बी वंपता तो मनीस बोरें जेजू तांकां जाप दिवन म्हणलो बोरें बी वंपता तो मनशा पोतो शेत म्हळ्यार हो संवसार बोरें बी म्हळ्यार राज्याची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी नेर वंपलोलो दुस्मान दिवसार लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुवतलेस देवदूत देखून जशें नेर एकठांय करना उज्यांत लासतात तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार मनशा पोतो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकां कोडतेल्या सक्तांक आनी कोटेपण आदारतेल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या अख्ठ्यांत उडयतले तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सूर्यबरी भर जळटले तुमकां कान आसात जाल्यार ऐका
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखडी तुका ख्रिस्ता. अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू. जेजू क्रिस्त ते मोगाचे भाव भयणीनो, मातेवाच्या वांजेलांत तुम्ही पळयतात, मातेव सादारण जावन बरयतना जेजूची सर अजापांत तो वट्टू घालता. तशी दोंगरा वयली शिकोवण तुम्ही पळयतात, 5वो आवास्वर, 6वो, 7वो, 8वी आनी 9वो आवास्वर तो सडावतो त्या आवास्वरांनी ताच्या विस्मिता विशांत बरयता. ताच्या उपरांत तुम्ही पळयल्यार तो ओपारी विशांत उलोवचें. गेले आयतार आमी ओंपयेची ओपार आयकली आनी आज सबार ओपारी जेजू सांगता. आनी आयच्या ओपारींत एका ओपारीची तो अर्थ आमकां दिता. सबार जाणांगे सवाल आसा, हें कित्याक अशें घडटा, बरें आनी खोटेंपण, ह्या सवालाक जवाब आयचो वांजेलांत सामादेव आमकां फावो करता. मग शबो भयणीनो, संवसारांत बरेंपणूय आसा, खोटेंपणूय आसा. देवी हांगा वावर करता, सैतानाची पिळगी ते नाश करून पळयता. पूण देव जैते वन जाता तें आमकां कळीत आसा. हांगा तुमी पळयशात जाल्यार आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करया, ताच्या उपरांत आमी वांजेलाक येवया. आयच्या पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी हें वाचप देव कसो ताच्या परजेची जतन घेता. देव मनशाक पातकी जिणी बदलावण करूंक आपोवणें दिता आनी ताची दयाळाय आमचे वयर तो दाखयता म्हणून जाणवायेच्या पुस्तकांत आमी वाचता. कित्याक सगळ्यांची जतनाय घेतलो, तुझे भायर दुसरो कोणूच देव ना. तर आज आमची जतनाय घेवचो देव आमच्या सांगात आसा. त्या निजा देवाची भुरगीं आमी जावन आसा. तुवें अनितीन न्याय निर्णय करूंक नाय म्हणून दुसऱ्या खंयच्याच देवा मुखार रुजू करून दाखोवची तुका गरज ना. कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवनपणाचें मोळू सगळ्यांचेर तुका आसा तें धनीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता. लोक तुजें सर्व पदवेदारपण मानून घेनात तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय. पण ऐका, लोक तुजें सर्व पदवेदारपण मानून घेनात तेन्ना तूं तुजी सकत दाखयताय. आनी ताची वळख आसूनी उद्धटण दाखयतल्यांक, ताची वळख आसूनी क्रिस्तांव जावनी उद्धटण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय. पूण सत्तेन तूं मोरतो जाल्यार मोवाळायेन तूं नीत करताय आनी व्हड दयाळायेन आमचेर अधिकार चलयताय. कित्याक तूं तुजे कुशाप्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय. असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुज्या परजेक शिकयलें प्रामाणीक मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हणून तांकां दाखोवन दिलें. फातकाचें प्राश्चित करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां भरवोसो दिलोय. पळय निमाणें वाक्य, फातकाचें प्राश्चित करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां भरवोसो दिलोय. अवकाश म्हळ्यार देवाची सोंसणीकाय. आमकां कितली देवान सोंसणीकाय दाखोवंक ना, ह्या संवसाराक कितली सोंसणीकाय देवान दाखोवंक ना, आमच्या कुटुंबाक कितली फिरकस कुटुंबाक कितली सोंसणीकाय दाखोवंक ना. देवाची सोंसणीकाय ताची अस्कतकाय न्ही. The patience of God is not the weakness of God. Human being thinks it is the weakness of God. देवाची सोंसणीकाय जावन आसा आमकां आशिर्वाद, आमकां कृपा. आनी हेच्या अंतर श्लोकांत आमी गायलें कितें, तूं देवा दुलोब आनी कणवळो, तूं दुलोब आनी तूं कणवळो. आनी त्या खातीर किर्तनगार 85 किर्तन 85 किर्तन सांगता, देव दुलोबो आनी तो कणवळो, तो काकुळतीचो देव, तो दयाळ आनी तो मोगाळ, तो सोंसणीकायेचो देव. तर मगो भाव भयणीनो, आज हे सगळें घडटना आमी देवाक दुरसोवचें न्ही. ताणें सोंसणीकाय दाखयल्या, तो आजूय आमच्या सांगाता सोंसणीकायेंत आसा.
आम्ही त्या सोसणीकायचे बोरेंपण स्वीकार करून आमचे जिवितांत आम्ही बदलावण हाडी जाय हाचें दुसरें वाचप ह्या कश्टांच्या काळार हांव चिंता हें सोंपें वाचप जावन आसा कितें आमकां अस्कत काय आसा सगळ्यांक अस्कत काय आसा म्हाकाय आसा तुमकांय आसा मागणें करी जाय मागणें करूंक जायना बायबल वाचूंक जाय बायबल वाचूंक जायना अस्कत काय आसा तर ह्या अस्कत कायन जैत जोडचें कशें गी आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आधार आसा जेजून सांगलें तुमकां आव्हान येता बरी सोडनोसो ना आज आमकां आत्म्याचो आधार आसा पवित्र आत्मो ताणें आमकां दिला कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता पण आमकां उसारूंक जायना आमी रडटा पूण आमी देवाक अर्घां दिसय देवाक होगळाप दिसय तो आत्मोस आमच्या हास्कार सुस्कार देवाक समर्पिता आनी आमच्या अंतस्करणाचें गुठू जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा कित्याक आत्मो देवाचे खुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता आज म्हाका कितें जाय तुका कितें जाय तें देव जाणा आनी देव त्या आत्म्याच्या कुशेक सरी जावन आमकां फावो करता तर आमी मागतना मागण्यांत भिवंक नसो आमी त्या पवित्र आत्म्या कडेन माग जाय पवित्र आत्म्या सांगी माग जाय पवित्र आत्म्या म्हणजे ते देवोन ये आनी आमी मागता हरगां होगळाप स्तुती दितना आमची तेसावांती बेसावांनी बोतनुची सकत देवाक आसा तर मग भाव भयणीनो ह्या कश्टांच्या काळार आमी मागणे रावोवचे न्ही त्या सामा भेटोवची रावोवची न्ही हाच्या वांजेलाक आयल्यार सबार वपारी हांवें तुमच्या खातीर वाचल्यो गोव आनी नेराची वपार ताज्या उपरांत सासवा बियाची वपार ताज्या उपरांत खमीराची वपार अशें तुमी ह्यो सकड वपारी आयकल्यो आनी एका वपारीचें एक जेजू आमकां विवरण दिता तातूंत तुमकां दुसऱ्या वपार विशयान सांगचें जाल्यार सर्गीच्या राज्याच्या मनशान आपल्या शेतांत ओंपलेल्या एका सासवा बिया बरी सासव बियो पळयला तुमी न्ही गी सासव बियो एक बारी ल्हान बी पूण सासवा बियेच्यो ल्हान बी आसा गी आसा भज्जेचे बी आसा आनी कित्याक सासवा बी म्हण जेजू सांगता हांगा म्हळ्यार भज्जेचे बी रूख जायना सासवाच्या बियाचे जडी जाता सासवाच्या बियेचो रूखय जाता हें म्हाका कळीत नासलें हांव केदाळा इस्रायल गांवाक गेलो सासवाच्या रूख हांवें पळयले रुखारी सासव जावचें आसा आमकां तुमी एक एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार आमच्या घरा कापसाचें रूख आसलें कापसाचें हांवें न्ही जावन कापसाची झाडां पळोवंकूच ना कित्याक आमच्या घरा मस्त बोंडयो जाताल्यो त्यो बोंडयो येता सुकोवन कापूस काडटले तो कापूस आमी विकताले हांव आमच्या तोटान मस्त रूख आसलें तो वेळ पर्यंत म्हज्या मतींत म्हाका कापसाची झाडां आसात म्हूण म्हाका गुर्तू ना हांव केदाळा शिवमोगा DSCCक गेलो तेन्ना कापसाचे रूख नात कापसाची झाडां कोठान म्हणटात तुमी न्ही कोठान कापूस मस्त व्हडल्या व्हडल्यान तो खंयच्यान शेतांनी घाल्यान तांणी आनी तें घालून थंय जावन विकतात हांगाय तशेंच जेजू सांगता ते ल्हान बी कित्याक म्हळ्यार सासवा भितर वारें ना खंय जेजू सांगता तुमचो भावार्थ सासवा काणा बरी आसा जाय कित्याक म्हळ्यार त्या वारें म्हळ्यार दुबाव वचून नजो तुमी ते सासवा बी घाल्यार पट्ट करून फुट्टा भज्जे बी तशें फुटना आनी हे सासव घालतना ल्हान बी आनी त्या बियेंतावन एक व्हड जड रूख जाता ल्हान झाड आसात व्हड झाडां आसात आनी ते बी सोर बियां पैकी ल्हान पूण वाडटस सर्व झाडां प्रास तें व्हड जड जाता आनी रूख जातना अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या खांद्यांनी गोंट्यार बांदतात देवाच्या राजी तशेंच ते एक ल्हान बिया बरी आनी सबारांक तो आपयता आमच्या थंय बीन तें वाडटना आमीच एक जड जाता ताच्या उपरांत जेजू सांगता एक कमीर आमकां गोता कमीर घरा पोळ्या करच्यांक या सान्नां करच्यांक गोत्ता आसा कमीर कितें करता पुगयता सर्गीच्या राज्याच्या स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठान भरशिल्ल्या कमिरा बरी कित्याक म्हळ्यार सर्गीचें राज तें वगेत बसना तें पुगता तें म्हणटा तें वाडटा सासवा बी वाडल्या बरी कमीर वाडल्या बरी वाडटा आनी ताच्या उपरांत जेजू ह्या वपारीची अर्थ सांगता ह्या वपारीची अर्थ अशें आसा शेतांतल्या नेराचे वपार आमकां सोडोवन सांग म्हूण ताणें विचारलें जेजू तांकां जाप दिवन म्हणलो बोरें बी वमता तो मनशापूत
बरें करता तो देव, शेत म्हळ्यार हो संसार. पळया, हो संसार. बरें बी म्हळ्यार राज्याची भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. आज दुनिया आसा त्या संवसारांत. राज्याची भुरगीं आसात, नेरी आसात, सैतानाची पिळगी आसा. नेर वंपलोलो दुस्मान देवन सार. नेर वंपलोलो दुस्मान कोटेंपण, फोटी. आज तुम्ही पळया संवसारार फोटी चड आनी चड. फोटी न्यूसां समाचार आमकां आयको मेळटात. वंपलोलो दुस्मान देवसार. लूण म्हळ्यार संवसाराचो अंत. आनी लुंतलेच देवदूत देखून जशे नेर एकठांय करना उज्यांत लासतात, तशेंच घडतले संवसाराच्या अंत काळार. त्या खातीर ते दनियेला घेवन विचारतात, आमी पळयात, आमी घरान नेज घालतले हांव, नेज रोंप लायतले हांव, मिरसांग जावंक. तुम्ही त्या नेजी सांगाता ही नेर येतली आनी आमकां कळना. नेजी एकतलेक दिसता, नेरी एकतलेक दिसता. आनी आमी जर तर काडूंक गेल्यार नेजत ते बात जावचे बुड्डून उडोवंक पुरो. त्या खातीर बाब सांगतलो आमकां आतां काडचे नाका. म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार समजणेचो मनीस सांगता, कित्याक म्हळ्यार वाडोवंक सोडा. दोनी सांगता वाडोवंक सोडा. एक करेन्स बात दितले, कणश दितले, आनी एक नेर दितले, पार दितले. त्या खातीर तवळ आमी कितें करया, ते लुंतना काण्ण सपरेट दवरया. सपरेट दवरले पेंड्यो बांदया आनी उलपाया. बरें आसलें कितें करया, भात बोडया, तांदूळ करया, जेवया. त्या खातीर तो धनी सांगता, आतां तुमी सांगोंक पुरो, कित्याक फादर कोटेपण आसा, कित्याक फादर अशें वायट घडटा. थोडे बरे पॉलिटिशियन, थोडे खोटे पॉलिटिशियन आसात. बरो लोक आसा, वायट लोक आसा. कित्याक नेर आसा. ती नेर काडूंक आमकां अधिकार ना. त्या नेरी खातीर मागोवंक आमकां अधिकार आसा. परिवर्तन जावचे अधिकार आसा. त्या खातीर देखून जशे नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात, तशेंच घडटले संवसाराच्या अंत काळार मनुष्यपूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी त्या ताच्या राज्यांत पातकांक ओडतेल्या सक्टांक, कोणाक पातकांक ओडतेल्या सक्टांक आनी कोटेपण हादरतल्या सोमेस्तांक एकठांय करतले. कोणी देवाच्या हातांत तावन सुकोवंक साधना आनी उज्याच्या आगठ्यांत उडयतले. थवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्याबरी परजळटले. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. मोगाचे भाव भयणीनो, आमकां कळीत आसा जर्मनीचो हिटलर एक विशेष व्यक्ती आनी ताणें त्या लोकांक प्रचोदन करून उजो घालो. प्रचोदन म्हळ्यार आपणाचो जनांगच श्रेश्ठ जनांग म्हणून लाखांनी लाखांनी ताणें जुदेवांक लगड काडलें, जुदेवांच्या रागांनी. तशेंच करता. तुम्ही संवसारार पळया, रेसिझम म्हणटात, या पक्षपात करचे म्हणटात. आनी हिटलराच्या सांगाता पळया, खोटे व्यक्ती सांगाता, साबार जण तयार करून दिवंक झुजाक गुळे ते तयार करीचे न्ही गी. बरे व्यक्ती ते आसले, तांकां कळीत नासले. हे व्यक्ती कितें करतात, मेस्मोरायज करतात. साबार पोटी बरे व्यक्ती चिंतात ताणें करचे सोमा म्हणून. आनी निमाणे हिटलर कितें करता, सलवणी ताका स्विकार करूंक जायना. सैतानाच्या पिळगेक सलवणी स्विकार करूंक जायना. तो जीवघात करता. तो जीवघात करतना ताच्या या उरलेल्यांक धरताना हाका जजमेंटाक व्हरताना तो सांगता, तो वळखता, हांव बरो जावन आसलो. ह्या व्यक्ती थंय कितें बरें आसा की म्हूण चिंतूंक म्हाका म्हजी थंय तजवीज करूं शकत नासली. ताच्या सांगाता मेळोन हांवें कोटेंपण केलें, शिक्षा म्हाका फावो जाल्ली. तो वळखता. म्हजो भाव भयणीनो, खोट्यापणा सांगाता रावोन आमी जियोवचे न्ही. खोट्या सांगाता आमी आमचें देवाचें राज बांदूंक जायना. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता, आमच्या जिवितांत पातकाकी खोटेपणाकी जागो ना. आमी पवित्रपणान जियेचय. हाची लितुर्जी आमकां आपोवणें दिता, देवाचें राज तुमचें थंय आसा जाल्यार तुमी संतोशान वाडटात, कुटुंब आनंदान परजळटा, तुमचे बिरगज कुटुंब तुमच्या वाड्या जमती संतोशान भरतात. तुम्ही दोन दोनीर पांय दवरूंक जायना. त्या खातीर आज देव सोंसणीक आमकां पाक्की जिवितांत बदलूंक आपोवणें दिता. आमची तेसावां तो बेसावांनी बदलूंक पवित्रतेची सकत तो आमकां दिता. तर आमी नेरां बरीं जावचें नाका, गोवां बरीं जाया.
आमची अस्कत काय आज ओळखून घेवया, उणेपण ओळखून घेवया. आमची पिडाशिडे कारण आमचीच अस्कत काय उणेपण जावंक पुरो. सोम्या म्हाका बुक्षी, सोम्या म्हाका गुण कर. आमच्या कुटुंबा खातीर, पिरकस कुटुंबा खातीर, ह्या मारेकार कर्गांतले आमकां सुटोवच्या खातीर आमी कलत्या काळजान मागया. सर्वेस्पर बापा आगण इतका कोळदारा तुका अर्गा होगळाप आनी वाकाणी दिता. तुझे पदवेदार सत्यवंत बळवंत नांवांत हांव मागता. आज तू आमकां जिणी बदलावपाक आपोवणें दिताय. आमी अस्कत सोम्या ह्या संवसाराची नेर आमी वळखनासतना वळखून आमचे अस्कत काय निमते आमी पडल्या कोटेपणांत, पातकांत, कामुकपणांत, वडण्यांत, वायट सवयांत. आमकां तूं राख. आज आमी हे निर्धार घेता गोवा मुरी आमचें जिवन जियोवन तुज्या राजाची भुरगीं जावंक, त्या खमीरा बरी तुजें राज परगट करूंक, त्या सासवाच्या रुखा बरी आमचें कुटुंब, बिरगोस कुटुंब, आमचे समुदाय बांदून हाडूंक. आमची अस्कत काय बुक्षी फक्त आमकां बुक्षी आमकां आशिर्वादीत कर. पिडे शिडेंतल्या, कर्गांतल्या, वायटांतल्या, अनवरांतल्या तूं आमकां राख जेजू. ह्या दिसांनी आमी बारीक कश्टांत आसा. हे सर कश्ट फूड करना. हे येवकरिस्ताद्वारे आज आयकल्ल्या वाचपाची देवाच्या उतराद्वारे आमकां तूं नितळ कर. तुम्ही हात वयर उबारून आमी स्तुती करया. अर्गां तुका, होगलाप तुका, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आयकल्ली सुवार्ता आमकां पिकोवन हाडून दी, सुडका हाडून दी, अंकर बंदपस बंदोड आमचेतून पयस वचून दी. जेजूच्या अमोलीक रगत आमच्या रक्त काणांचेर, शिरांचेर, हाडांचेर, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस मायंडाचेर देव नेऊन दी. अशें पवित्र सभेंत आमी करी देवाची राजाची पर्ज जावन जिवंक आमकां बोळ मेळोवन दी. आमची अस्कत काय बक्षी, आमची पिडा शिडा जेजू पयस कर. आमकां तूं आपोड आनी घूण कर. टच अस लॉर्ड, ब्लेस अस लॉर्ड. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत उतरान भलायकी, रक्तान सुटका. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आतां आमी करुया. एकाच देवाक सतमानता, सर्वपदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुन्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता, देवाचो एकलोच पुतो, सर्गाळादी बापातावन जल्मला. देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपसलो करो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैमाचो, ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमच्या सगळ्या पासत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां बरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताका ताका खुर्सार मारलो आनी भस्मरान सोंसले आनी ताका निके केलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता तावन निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मपंथ स्थापिल्ल्या सभेक मागता. पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावार्थाची प्रार्थना. देव आमचो मोगाळ बापो, बरें फळ सोडूंक गरज आसची सर प्रार्थना ताचे समोर दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापसाहेब, बिस्प, याजक आनी धर्मिकांनी ह्या संवसारी शेतांत बरें फळ जोडूंक वावरचे प्रामाणीक वावराडी जावं दीत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक
तांकां तुज्या उजवाडान भर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत पिडेस्तांची प्रायवंताची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी. फिरगजेंत आमचे सेवे मरिफात बरें फळ दिवचे क्रिस्तचे पाटलावदारी जावंक आमकां कृपेन भर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक बरे जाणवायेन शेगुणांनी वाडोवंक कृपा दी. हे समाजेंत बरो गोव जावन जियोंक बरें फळ दिवचो फुडार तांकां फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी तुजे दैवीक सक्तेचेर पातयेवन तुज्या अपरिमीत मोगाचो अनुभव कर. वायट सांडून बरेपणाक वेंगूंक आमकां बोळान भर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्यो कसक्यो तेसावां समर्पून एक घडी भर मौनपणी मागता आसतना सगळ्या संवसारार आसलेले मारेकार व्हायरस जेजूच्या नांवान निष्क्रीय जावन दी म्हण आमी मागया. आनी ह्या कोविडाच्या बियान जिवनच्यांक धैर्य मेळच्या खातीर देवाचें उतर तांकां आशिर्वाद जावं दी. आनी हे युकरिस्ताद्वारी हर एक कुटुंबां पवित्रत्मेच्या सक्तीन भरोवन दीत म्हणून आमी मागया. मोगाळा बापा आमची मागणी स्वीकार कर आनी हे वरवीं आमी तुज्या शेतांत वावरचें फळां भरीत व्यक्ती जावंक फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गाणगे सोम्या गाणी गो मोगल तुझ्या भुरग्यांचो देवाचे काळजात दिवच्यो जावप्यो तुझ्या मोगाच्यो गुटो गोवांचो भेटयता बापा मायन दाकांचो अर्पिता तुका गुटो मोगाचो एक मोठाचो बापा क्रिस्ताकू जगती तूं आमकां गाणगे सोम्या गाणी गो मोगल तुझ्या भुरग्यांचो देवाचे काळजात दिवच्यो जावप्यो तुझ्या मोगाच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानतात आसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले महिमे आमचे आनी त्या पवित्र सभेच्या सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा आदी म्हाका वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे परजेक तुवें फरमायली. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण एक पावयल्योय. तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओपतावन तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती सुमेस्तांचे सोडवणे फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवानपणान जिखलें
आम्हा सोबिस्तांक जिवीत सासनाचे आपल्या महिमेवन सर्गा प्रवेशा वरवीं उगाडली आमकां दारां सर्गीची देखून आता सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान तुज्या वैभवान बोल सगळीं तुका बापा करोसो तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुझे ताव जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सत्तेंचो जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेंती ताव नसतन ते पर्यंत तुका एक निर्मोळ बेटोवणी करच्याक एका शपर जातो जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदेहीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका देन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमी घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत हतकाचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत ते वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सो घुट पर गोठुया बापा आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी ताच्या सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ धिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां
ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू समे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मे भोव भाग्यवंत अवकार मरयेच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुझ्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थेर कर तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे घणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दय करून तुझे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुझ्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वनंदनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन प्रार्थुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परसर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सरांकांतांतली वाटाय सुमी जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर दय पळोवन तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एक वडान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमीची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती दियात देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती
ह्या शैलीच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुमचे भितर आमचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आत्मीक रुपी आमी ताका स्वीकार केला. आज आमच्या जिवितांत तो विस्मितां करता. आमची अस्कतकाय ताणें बक्षिल्या आनी ह्या योकारिस्ताद्वारे ताणें आमकां स्पर्श केला. आमच्या कुडीची पिडा ताणें पयस केल्या. मदीक शांत समाधान तो हाडून आयला. आमी त्या जेजूक आमच्या काळजांत स्वागत केला आनी तो आमचे थंय रावला. सोम्या, आमकां पुडल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. अस्कत आमकां बुडवून केल्ल्या खातीर अर्गां दितां. परत एक फावटी आमचो मोग करून ह्या युकरिस्ताद्वारे आमकां तुवें स्पर्श केल्ल्या खातीर अर्गां दितां. ह्या युकरिस्ताच्या बोळान अर्य कणकर बनपस बंदडे म्हजे तावन पयस केल्ल्या खातीर अर्गां दितां. हांव रडोवन बसना, धैर्यान जियेतां. कसल्या कस भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय, म्हजे संगी आसाय. म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू, हांव तुजो मोग करतां. हांव तुका अर्गां दितां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आनी आमी स्वीकार केलेल्या ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या आशिर्वादान आम्हा समेस्तान बरी भलायकी मेळच्या खातीर, हनकर बनपस बंदड हांव तुमकां सुटका मेळच्या खातीर त्याच जेजूच्या नांवान हांव मागतां. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दीस घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. थरांतलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तकले बागावनो हे विशेष आशीर्वाद आमी स्वीकार करया. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळू. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळटीन वागो. दुलो भयण तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तुमकां दिव. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. बसून या, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.